सरकार गोंयकारां खातीर वावुरता। गोंयकार तरणाट्यांनी WRDंतल्या कामाचें कॉन्त्रात घेवंक फुडें सरचें म्हूण WRD मंत्री पालयेकारान उलो मारला। कॉन्त्रातां खातीर लायसनां करून कामाक अर्ज करचे, कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फॉर्मालिटी करूंक तरणाट्यांनी खंय पर्वरे सिंचाई भवनांत येवचें। जे आमचे गोंयचे तरुण युवा वर्ग आसा, ह्या तरुण युवा वर्गाक फुडें हाडपाक आमी प्रयत्न करतात। तांकां आमी आवाहन करता की म्हजें डिपार्टमेंट जें आहा जलस्रोत खातें, त्या खात्या मार्फत आमी आतां लायसन्सान कॉन्ट्रॅक्टर लायसन्स जावपाक हांव आव्हान करता आमच्या गोंयच्या तरुण युवा वर्गाक। जेन्ना हें लायसन्स दिलें वता आनी तें लायसन्स दिल्या नंतर ताजे मार्फत नवीन नवीन कॉन्ट्रॅक्ट्स उपलब्ध करून दितले आमी ह्या युवा वर्गाक, जेणे करून ते स्वताच्या पांयाचेर उबे रावतले आनी कॉन्ट्रॅक्टा द्वारे ते आपलें जें दैनंदीन जीवन आसा तें बरे तरेन जगू शकतले अशी आमची आशा आसा। नीट आनी मेडिकल एडमिशनाचे कोफुसांव सोंपून सोंपना। कोर्स सुरू जालो तरी कोर्टांत मेरिट लिस्टा वेल्यान चडाओड चालूच। परत 11 भुरग्यांचे एडमिशनाचे कोफुसांव जाला। प्रोविजनल मेरिट लिस्टा प्रमाण जांकां MBBS आनी बाकीचे 3 प्रोफेशनल कोर्सांक एडमिशन मेळूंक ना तांकां याचिकेत प्रतिवादी करचे म्हूण याचिकादार विद्यार्थ्यांक हायकोर्टान निर्देश दिल्यात। केस 25 सप्टेंबराक दवरल्या। हायकोर्टाच्या पयलींच्या ऑर्डरी उपरांत MBBS, BDS, BAMS आनी BHMS कोर्साच्या एडमिशनाक 26 मेच्या कट ऑफ डेटी उपरांत 110 विद्यार्थ्यांनी एडमिशनाक अर्ज केल्ले। नीटाचो स्कोर आनी रँकिंगा प्रमाण 110तल्या 11 विद्यार्थ्यांक प्रोविजनल मेरिट लिस्टाचेर एडमिशन दिल्ले। ह्या विद्यार्थ्यांनी क्लासी जॉइन केल्यो, पूण तांच्या फुडाराचेर अजून तलवार हुमकळटा। आतां उसरा एडमिशन अर्ज दिल्ल्या विद्यार्थ्यांक लागून ज्या 11 विद्यार्थ्यांक एडमिशन मेळूंक ना तातूंतल्या 6 जाणांनी एडमिशन प्रक्रियेक आव्हान दिवंक हायकोर्टात हस्तक्षेप अर्ज घाला। नीटाचो रिजल्ट लागचे पयलीं कट ऑफ डेट दिल्ली। अर्जात नीट स्कोर आनी रँकिंगाचो कॉलम आशिल्लो म्हूण याचिकादार विद्यार्थ्यांचें म्हणणें। जाल्यार DTE म्हणटा 1900 विद्यार्थ्यांनी नोटिफिकेशन वेवस्थीत वाचून कट ऑफ डेटी पयलीं अर्ज केल्ले। फक्त 110 विद्यार्थ्यांनी नोटिफिकेशनांतल्या कांय एंट्रींचो अर्थ वेगळो काडिल्ल्यान नीटाचो रिजल्ट येयसर वाट पळयली। उसरा अर्ज केल्ल्या भुरग्यांच्या एडमिशना खातीर ज्या 11 विद्यार्थ्यांक एडमिशन मेळूंक ना तांचें म्हणणें आयकूनच निकाल दिवप योग्य जातलें म्हूण हायकोर्टान म्हणलां। ज्या विद्यार्थ्यांक एडमिशन मेळूंक ना तांकां पार्टी करचे आनी तांकां याचिकेची कॉपी धाडची म्हूण याचिकादार विद्यार्थ्यांक हायकोर्टान निर्देश दिला। केस 25 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सिनियर पत्रकार गौरी लंकेशाचो बेंगळुरूंत तिच्या घरा मुखार खून जाल्ल्यान खवदळ पडला। तिचेर 7 गुळयो घाल्यो। CCTV फुटेजी वेल्यान IGPच्या देखरेखीन SITन चवकशी सुरू केल्या। गोंयांत गूज एक्टिविस्ट आनी राजकीय वावुरपी धरून देशभरांतले पत्रकार एक्टिविस्टांनी हत्येचो निशेध केलो। गौरी लंकेशाच्या भावान CBI चवकशी मागल्या। आमी जेन्ना कर्नाटकात जेन्ना एक हत्या जाता तेन्ना हांगा येतात आनी एक निशेध एकवट आमकां दाखयतात। अशे तरेचो हल्लो गोंयांत जातलो तेन्ना आमी सगळे पत्रकार आनी लोक एकठांय येतले काय कितें प्रश्न आसा। एकठांय येवन एका वेळार निशेध करप सोंपो, सतत ही शक्ती जागृत दवरप, सतत ही पळय लोकशक्तीची पळय जी कितें मशाल आसा ती पेट्टी दवरप हें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें। इतिहासात नोंद जातली म्हणून मित्रांनो, ज्या देशान सगळो इतिहासच बदलपाचो प्रयत्न करता थंय गौरी लंकेशाचो इतिहासात नोंद जातली ह्या भ्रमान आमी रावया नाका। लक्षात दवरा, इतिहास त्यांच्या प्रमाणे तांकां जाय तसो आनी तेंच्यांनी तो उबो करप आनी अशा प्रकारच्यो हत्या करप जे नाका ते। आनी हे 4 जाण जे बळी गेल्या त्या 4 जाणांच्या बळीसून लोकशाहीच्या रक्षण करत्या खातीर हो एक इशारो जावन आसा। पत्रकार गौरी लंकेश हांचे जे हल्लेखोर आसात तांकां ताबडतोब शिक्षा जावची, तांकां ताबडतोब तांकां अटक जावची आनी तांकां कडक शिक्षा जावची। आमी जर आतांच जागे जावना ह्या अपप्रवृत्तीच्या विरोधात आमी एकठांयपणान एकत्रितपणान जर लढो दिवंक ना
जाल्यार हे अपप्रवृत्ती बळावत रावतले आणि लोकशाही पायदळी तुडोवन ही लोकशाही काबार करपाक पळयतले. घेऊ एक ब्रेक.